सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसलो सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार आयज जावन आमी पवित्र साखळ्यान भितर सरता आनी ह्या पवित्र साखळ्यान भितर सरता आसतना जेजूचो प्रवेश जेरुसालेम होच आमच्या मनान हाडून आमी आतां ह्या मंदिरा भायर जावन मंदिरान भितर प्रवेश करतले आमच्या मनान हे सगळे आसुनी आनी जेजूच घेवन आमी भितर सरतले दाविदाच्या पुताक होसाना सर्वेस्पराची नावे येता तो सुमारी इस्रायलाच्या राजाक होसाना होसाना उंच बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी तिच्या भाव भयणीनो राशीद काळ सुरू झाला तेन्ना जावन दोडवणी आणि प्रीती मोगाच्या कन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आख्खे पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूच्या पास्काच्या गुटाचो समारंभ करून आज आम्ही हांगा एकठांय जाल्या हो गुट म्हणल्यार ताचे गोश्ट मरण आणि पुनर्जीवनपण तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेम शारान भितर सरलो देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आणि कुर्साच्या मौनान आमकां वाटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणान आणि महिमेवंत जिवितान आमकां वाटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आणि भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्या फाटल्यान वचूया ह्या वेळार तुमचे सगळ्यो ताळयो वयर उबारून दवरात ह्या वेळार आमी ह्या ताळयांचेर आशिर्वाद घालतले कृष्ण कृपाय करून सुबेस्पोर तुमचे सगळे आसूं माती बापाप्रमाणे शुभ वर्तमान आणि जेरुसलेम लागीं पावतोच जैतुनाच्या दोंगरार सरशी आसल्या बेतफाजे म्हणटात थंय येवन दोगार शिसांक जेसून अशें सांगून धाडले तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामान वचा थंय रोखडें तुमकां मेळटलें बांदून घाल्ले एक गाडू आणि ताच्या सांगातान ताचे शिंगरू तांकां सोडात आणि म्हजे सरशी हाडात कोणी तुमकां कितें म्हणत तर सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच वचून दितलो हें सगळें घडलें प्रवाद्यान अशें सांगून दवरलेलें ते पाळचे खातीर सियोनाचे धुवेक सांगात हो पळय तुजो राय तुजेशी येता तो भलो एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवांक बांदलेले आवयच्या पोराचेर तो बसून येता शिसांनी वचून जेजून तांकां फरमायिल्लें तशें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून ताचेर आपली आंगडी घाली आनी जेजूक वयर बसयलो खूब लोकांक
आपली वस्त्रां वाटेर पातळायली. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, मनशा कुडाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणदारान मनशा सोयम घेवचे आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेन ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक कोनवाळायेन आमकां फावो कर. तो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सगळीं बसुया. देवाचें उतर आमी चित दिवन आयकुया. आयज शुभ वर्तमान आमी आख्खो जेजूच्या कश्टांचो इतिहास गायतल्या. पयलें वाचप, दुसरें वाचप बरे भाशेन आयकुया. जीं कोण भायर आसात, भायर उरलेलीं आसात, तांकां भितर जागो आसा, येवन भितर बसचें. वॉलंटियर्स आसात तांणी मातशें जीं कोण भायर उरल्यात तांकां भितर येवपाक आदार दिवचो. इजायास प्रवेदाच्या पुस्तका वेल्यान वाचप. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तोखलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना, कूड सोडून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो किडण्यो करतले आनीक म्हजे थिपी उडयतले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेइमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणां. सर्वेस्पराचें उतोरें.
आमचो जबाब गायन करून जातलो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हजी खेबाडां कोतात, म्हाका तकली हालयता. सर्वेस्पराचे पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. कितलींशीं सुणी म्हजे भोंवतणी, निश्चूर मनशाचे पेडणे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विडता, सगळे म्हजे हाडां म्हाका मेसूंक मेळटा. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. म्हजी आंगावळी आपणा भितर वाटता आनी म्हजे आंगावळे कोणाक पडचे आसा ताचेर फास उडयता. तूं तरी सर्वेस्पर म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे मासार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचे वंदन करात. जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. दुसरें वाचप करचे आदीं भायर जीं कोण आसात मुखार जागो आसा मुखार येयात. मॉडरेटर मातसो भायर वच आनी तांकां भितर येवपाक आदार दी. चुट्ट्यो आतां मातशें वांटनाका थिंगा. चुट्ट्यांक कोणें हात लावचो न्हू. सगळीं जीं भायर आसात मातशें भितर येयात. जागो आहा भितर बसपाक. बागेवन पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना.
पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन तो खालतो जालो. मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळान आसलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक तिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचणेन परगटचें. देवाचें उतोरें. उबी रावया. Zoj sorve sporak, zuj. मोरो पर्यान खुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. भाव भयणीनो, आतां आमी जेजूच्या कोश्टांचो उगडास करता. जायतो वेळ तुमकां उबी रावपाक पडटली. जेजूच्या कोश्टांक हे कोश्ट भेटोवया आनी बरे भाशेन चितान हें आख्खें वाचप. आख्खो इतिहास जेजूच्या कोश्टांचो आमी बरे भाशेन चीत दिवन आनी प्राचिताच्याच मनान आयकुया. मातेवा प्रमाणे आमच्या स्मय क्रिस्ताच्या कोश्ता मरणाचो इतिहास. 12 एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेली यादनिकां शिंगेलो ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. ताणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दिसतान जेजूक धरून दिवंक बरोसो एक तो पळून आसलो. फूग नासल्या उण्याचे पयले दिसा शीस जेजूची लागीं विचारूंक आयले. तुजे पास्काचें जेवण आनी जेजून मागलें. उमक्या मनशाक शारान मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बराबर तुज्या घरान हांव पास करतां. जेजून ताका हुकूम दिल्लो ते शिसांनी पाळ्ळो आनी पास तयार केलें. सांज जातो आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचे मदलो भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जबर कोण ती बरी जाले आनी एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो
परती पाड केलो. म्हजे बराबर ताटान हात घालता तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयल्लें आसा त्या परमणे वेता खरो. पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतलो ताचें कोठा जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. ताचो घात घेवंक वेतालो तेन्ना जुदासान अशें विचारलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवें सांगलें. आनी ते जेवता आसतना जेजून उडो घेतलो, बापा दीक दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. मागीर ताणें पात्र घेतलें आनी बापा दिन वासून तें ताका दिलें आनी मोडलें. तुमी सोमेस्त हातलें पियात, हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. आनी तुमकां सांगता, तुमच्या सांगाता म्हज्या बापाच्या राजान हांव नवो सोरो पियेसूर ह्या फुडें दाखीच्या फळाचें हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हणले उपरांत ते जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक भायर सरले. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, आयचे राती तुमचो सगल्यांचो भावार म्हाका लागून दडवंटलो. तर अशें बरयलोलें आसा, हांव गवळ्याक मारतलो आनी हिंडांतल्या मेंढरांची दुस्पट जातली. पूण हांव पुनर्जीवन जातूच तुमचे आदीं गालिल्ल्यान वेतलो. हे उतराक पेद्रून म्हणलें, येरा सगल्याचो भावार्थ तुका लागून दणवळ्यार लेगून म्हजो दोळ वळचो ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव खरेंच तुका सांगता, आयचे राती कोंब्यान सात घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. पेद्रून ताका म्हणलें, तुजे बाराबर म्हाका मोरचें पडलें जाल्यारूय हांव तुका कधीच नाकारचो ना. हेरा शिसांनी तशेंच मोडलें. तेन्ना जेत्समानच्या मुडलेले मळ्यांत जेजू आपल्या शिसां बराबर गेलो. ताणें ताका म्हणलें, हो थंय वचून हांवें मागणी करीसर तुमी हांगा बसात. आनी पेदुरकां जुद्यांच्या जेबेद्याच्या दोगां पुतांक आपणा बराबर व्हरून तो दुका बरी जावंक लागलो आनी कवर कांपेरो ताचेर आयलो. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, खोतीन बरोन म्हजो जीव मरणाचे तोणीर पावला. तुमी हांगा रावात
आनी म्हजी सांगाती जागरण कोरात. आनी मातसो उडें वचून तो सोरपूट पडलो आनी अशें मागणें करूंक लागलो. म्हज्या बापा, जाता जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस वचून दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. शिसां सोशें परतो येयलो जाल्यार ते ताका न्हिदलेले मेळ्ळे आनी ताणें पेद्रू मोडलें. एक तासभर म्हजे बराबर जागेर रावूं, तुमच्यान नजो जालें मूं. तुमी ताळणेन पडोना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. आत्मो राजी आसा खरो, पूण कुडो सोत. तांचे सोशिलो वचून जेजू नव्यान दुसरे पावटी अशें मागणें केलें. म्हज्या बापा, हांवें पियेल्या बोगोरें पात्र पेल्यान वचोचें ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परतून ये जाल्यार ताका ते न्हिदलोले मेळ्ळे. तांचे दोळे जेमेन बोरमोलोले. ताका थंय साण नव्यान तो कोडसरून गेलो आनी तींच उतरां म्हणून तिसरे पावटी ताणें मागणें केलें. उपरांत आपल्या शिसां सोशें परतो येवन ताणें मोडलें. निदात हातांनी विसो घेयात, पळयात वेळ पावलो. आतां मनशाच्या पुताक पातक्याच्या हातान धरून दितले. उठात आमी या, म्हजो घात घेतलो तो हो पळे लागीं पावलो. अशें उलयता थंयच आसतना जुदास बारांतलो एकलो थंय पावलो आनी तांचे बराबर तोरवारेन तोणके घेवन पोरोमी यादनिकांनी आनी पोरजेच्या जाणट्यांनी धाडलोले लोकांचो एक व्हडो जमो. घातक्यान ताका अशें म्हणून कोणां दिली, हांव मोग घेतलो पळय तोच तो ताका दवरात. देखून रोखडें दिवशी येवन ताणें मोडलें. नोमान तुका गुरुजी. आनी ताचो मांव घेतलो जेजून ताका मोडलें. इश्टा करूंक आयलाय तें काम तूं कोर. तेन्ना ते फुडें सरले आनी जेच्या आंगारात घालून ताणें ताका गोड दवरलो. हें पळोवन जेजू सांगात्या आहल्याच्या एकल्यान रोखडोच आपले तोरवारीक हात घालून ती पोत्यांतली काडली आनी पुरोबी यादनिकाचे चाकराचे मारून ताचो कानूस कातरून उडयलो. तेन्ना जेजून ताका मोडलें. तुजी तोरवार पोत्यान परतून घाल, कित्याक तोरवार काडटात ते तोरवारीन मरतले. वो म्हज्या बापा कडेन हांवें मागल्यार तो बारावून ओगळीं देवदूताची लस्करां आतांच म्हज्या आदाराक धाडचो नाशें तुका दिसता. पूण अशें जावंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता तें कशें जातोलें तर. ते वेळार जेजून ओरपोंजीक म्हणलें, तुमी तोरवारी आनी तोणके घेवन म्हाका धरून येवंक हांव कोण पूण कितें. दिसपट्टो तुमचे मदें बसून हांव देव मंदिरान शिकोवन दितालो.
तेन्ना म्हाका दवरलो ना. पूण प्रोवेद्याची बरोवपां पाळूंक जाय आसलीं देखून हें सगलें घडलें. ते वेळार सगळे शिस्ताका सांडून पडून गेले. जेजूक दवरलो ते मनशांनी ताका पुरोहितानिका कायफासागेर व्हेलो. थंय सासऱ्यान जाणटे एकठांय जाले. पेद्र पयसतान ताचे फाटल्यान चलून पुरोहितानिकाच्या राजांगणान पर्यान गेलो आनी भितर सरून हाची संपाडणी कशी जाय ती पळोवन कामदारां बराबर बसलो. पुरोहितानिकान बादसभेच्या जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर ताची राट कसली गवाय मेळत गाय म्हूण पळयताले. पूण सबाट फुटकिरे साक्षीदार फुडें सरूनय ताका ती मेळना जाली. शेकीन दोग लोक ती साक्षीदार फुडें सरले. ताणी म्हणलें, तेन्ना उबो रावन पुरोहितानिकान ताचे कोडे विचारले, हाका तूं कांय चाप दिनाय, हे तुजे राडी गोवाय दितात तें कितें? पूण जेजून जाप काडली ना. आनी पुरोहितानिकान ताका म्हणलें, जिव्या देवाच्या नांव तुका फर्मायता, तूं क्रिस्त देवाचो पूत जाल्यार सोपूत घेवन आमकां सांग. जेजून ताका परती पाड केलो. तुवेंच तें सांगलें, त्या भायर हांव तुमकां सांगतां, मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाताक बसलोलो आनी सर्गीच्या कुपा वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपल्याक वस्त्रां पिंजून पुरोहितानिकान म्हणलें, हाणें देव निंदा केली. साक्षीदारांची आनी कसलीच गरज आमकां. चोत्राय दोरात. तुमी आतांच देव निंद्या आयकल्या तर तुमकां कितें दिसता? ताणी जाबाब दिलो, तेन्ना कोणे कोणे ताचे तोंडार तिपी उडयली आनी ताची तापटां मारली. हेरांनी ताचेर मोठी मारून म्हणलें, इतले म्हणून सर पेद्रू भायर राजांगणान बसून आसलो आनी एका कोर्नीन ताचे सरशें येवन म्हणलें, तुंय गालिल्याच्या जेजू बाराबर आसतालोय. म्हूण सगळ्या ओजी ताणें नाकारून म्हणलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो. तो दारवट्या वेळार वेताना दुसरे एकेचा कोर्नी ताका पळयलो आनी तुवें आसुल्ल्याक म्हणलें, हय नाजारेच्या जेजू बाराबर आसलो. आनी ताणें नव्यान सोपूत घेवन नाकारलें आनी म्हणलें, हांव ह्या मनशाक वळखोच ना.
आनीक थोडे वखदां थंय आसल्या लागीं सरून पेद्रूक म्हणलें, तेन्ना तो आपणाचे शिराप घालून आनी सपूत पळोवन म्हणूंक लागलो, हांव ह्या मनशाक वळखोच ना. तेच वेळार कोंब्यान साद घालो आनी जेजू सांगलेल्या उतराचो पेद्रूक उगडास आयलो. कोंब्यान साद घालचे आदी तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. आनी भायर वचून पेद्रू दुकानी रोडलो. दीस उजवाडटना फुडें सगळे मुखेली याजकांनी आनी पोरचे जाणट्यांनी तिचो जीव काडूंक लावचो म्हूण थाराव घेतलो. तांणी बांदलो आनी व्हरून पिलार आस्पालाच्या हातांत घालो. जेजूक फॉर्मोण मारलें पळोवन ताचो घात घेतिल्लो तो जुदास तोस्कोनाचो किडो आपणाक खावंक लागलो देखून रुपयाचे 30 नाणें परतून घेवन मुखेली याजकांशी आनी जाणट्यांशी आयलो. ताणें सांगलें, निरपराधी रोगताचो घात घेवन हांवें चूक केली. ताणें म्हणलें, ताणें ते रुपयाचे नाणें देव मंदिरांत आपटून उडयले आनी वचून घोड घेतलो. मुखेली याजकांनी ते ताणें विचून म्हणलें. अंतरा घेवन परदेशाक पुरूंक ते दुडवांनी तांणी कुंभाराचें बाट विकतें घेतलें. आनी कारोणाक लागून ती सुवाती कांयच पर्यान एकेलदेमा म्हणगे रोगताचें बाट म्हूण नांव आसा. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्यान सांगलें तें खरें जालें. आनी ताणें रुपयाचे 30 नाणें घेतले. ते इस्रायेलाच्या पुतांनी होमिली मनशाचो अदमास करून तारायलोलें मोल. आनी सर्वेसरान म्हाका हुकूम घाल्लो ते प्रमाणे कुंभाराचे बाटाक ते मोडले. मागीर जेजू काडून रासपाला मुखार भोव केलो आनी रासपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं देवाचो राजा होय. जेजून ताका म्हणलें, तूं सांगताय. आनी मुखेली याजकां जाणटे ताचेर गाराणें करीत आसतना ताणें जापूस काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हणलें, कितल्यो म्हूण गोवायो तुजेर आडते दितात त्यो तूं आयकोनाय. पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण रासपाला एकदम मोटें अजाप दिसलें. पोरबे सुमये खंयचे एका कुयद्याक लोकांक जाय ताका रासपालान सुटका दिवची संवय आसली. तेन्ना बाराबासाक म्हणलो एक कोयदी आसलो. देखून तूं एकठांय जाल्ल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय, बाराबासाक वो क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? नाटकायेन ताणें जेजू आपणाच्या हातान घाला म्हूण पिलात बरें जाणा आसलो. रासपाल न्याय सदरी बसलो आसतना
ताचे पोतीण अशें ताका सांगून धाडलें. त्या भाग्यवंताच्या भानगोडेंत तूं पडूं नाका. ताचें म्हाका सोपोन पडून आसांव जायतें भोगलां. ते म्हणून सूर मुकयली आदनिकांनी जाणट्यांनी बाराबासा सुटका आनी जेजूक मरण मागूंक लोकांच्या मनांत घालें. देखून हे दोगां भितरले कोणा सुटका दिलो तुमकां जाय अशें राजपाला नव्यान उलोवन ताका विचार केलो तेन्ना ताणी जबाब दिलो. पिलातान ताका म्हणलें, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो. पूण पिलातान म्हणलें, तर कित्याक ताणें कितें वायट केलां? पूण त्यो दीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागली. तेन्ना आपलें कांय चलोना पूण ओदी ओदीक चुंबोळा उचांबोळाय वाता पडून पिलातान उदक काडूंक लावन लोकां उजीर आपले हात धुले आनी मुळ्ळे. ह्या मनशाच्या रोगताचो हांव गुन्यांवकार न्हय, ही तुमची जबाबदारी. आनी आखे पोरजेन परतीपाड केलो. तेन्ना ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जेरवण मारूंक कुर्सार किडावंक तांचे आदें केलो. तेन्ना राजपालाच्या शिपायांनी जेजू भितर न्याय शाळेन व्हेलो आनी ताचे सभोवती सगळी पलटणी एकठांय केली. ताचे आंगावलें काडून ताचेर तांबडे आंगोस घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हाताक एक बेटकाठी दिली. ताचे मुखादिमी मोडून ताका केणू ते म्हणटाले, ताचेर ती पिवडोवन ताच्या हातांतली बेटकाडी काडून ताचेर तकले मारताले. ताची खेबेडां केल्या उपरांत ताचे तांबडे आंगोस काडून ताका नव्यान ताची काशी आंगावली घालून आनी ता कुर्सार किडावन घेवन गेले. भायर वेतना सिमोनाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस ताका मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेचो कुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो. गोलगोता म्हणजे कोट्याचो जागो म्हणटा ते सुवातेर पावतूच तांणी सोऱ्यांत पीठ मिसळून ताका पिवूंक दिलें. पूण तें चाखले उपरांत तो पियेना जालो. ताका कुर्सार किडायल्या उपरांत तांणी सोरती घालून ताची आंगोसरां वांटलीं आनी थंय तो बसून ते ताका पारो करूंक लागले. ताच्या माथ्यावर ताच्या गुन्यांचो नामलेख कसो बरोवन घालो. हो जेजू जुद्यांचो राजा. तेन्ना तांच्या बाराबर दोगांचो रांकूय कुर्सार मारले, एका उजव्यान आनी दुसऱ्या दाव्यान. तेन्ना येतो लोक आपली तकली हालोवन जेजूची फकाणां करून म्हणटालो, तुमी
देवाचो पुतळा तुका दिवा आणि कुसावेलो तेच पोरी शास्त्रांत जाणट्यां बराबर मुखेली आदनिकूय ताच्यो मोस्कोऱ्यो करून म्हणटाले. आणि दुसऱ्या सोयली आची लागीं आपणाक सोडूंक जायना तर इस्रायेलाचो राजापूय तूं ताका कुसावेलो देवूय आणि तेन्ना आमी तुका मागल्या आणि देवाचेर विस्वास दवरलो. आतां देवा तो जाय जाल्यार ताणेंच तुका देवाचो पूत अशें आनी सांगलोलें आसा. तेच भाशेन ताचे बराबर कुर्सार मारले दोग चोरूय ताच्यो केस्तायो करताले. 2 पार्तान 3 वाजो पर्यान सगळे देशाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडले ताळ्यान म्हणलें, Eli, Eli, lama sabachthani. मुणगे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून आसले थोड्यांनी म्हणलें, आनी तांचे मदले एकल्यान दाव मारून एका लोंबें घेतलें आनी ते शिरक्यान बुडोवन आनी एके बडीक लावन जेजू पिवंक दिलें. हेरांनी म्हणलें, पूण दुसरी जेजून व्हडल्यान हाडून प्राण सोडलो. तेन्ना देव मंदिराचो पड्डो वयताना सकल पिवशी पिंजलो. भुंय कांपली, कोडपान फुटली, फोंड उक्ते जाले आनी जायते मेल्ल्यांचे प्रमाणीक मनशांच्यो कुडी जिवोवन जाल्यो. आनी ताचे पुनर्जन उपरांत ती फोंडांतली भायर सरून पवित्र शारांत गेलीं आनी 100 जाणां दिसती पडलीं. भुंय कामांनी घडटालें तें पळोवन शोध पोत्यान ताचे बराबर जेजू राखूंक आसुल्ले ते सबोर भिवून म्हणू लागले, जेजूची सेवा चाकरी करून गाल्ल्यात आनी ताणें सांगात्या आसले सभार बायलो तुंय पेल्यान उबो आसल्यो. तांचे भितर मारिया मागदालेन, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी जेबेदेयाचे पुताची आवय. सांज जाल्या उपरांत जुजेनाचो आरिमात्याचो एक ग्रेस मनीस आसलो. तुंय जेजूचो सीस आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. तेन्ना पिलातान ती कूड दिवंक लायली. कूड व्हरून जुजेन एके नितळ ओलीन रेवडायली आनी फातरां कांतयल्ले आपले नवे समाधीन ती नेकी पिली. मागीर ताणें एक व्हडली फातर घुंट लावन समाधीच्या दाराक लायली आनी आपूण गेलो. कोणा मुखार मारिया मागदालेन आनी दुसरी मारिया बसून रावली. दुसऱ्या दिसा म्हणजे तुळेरचो दीस जातूच मुखेली आदनीक आनी फारीजेव एकठांय जावन पिलाता सोरशें गेले. तांणी म्हणलें,
पिलातान ताका सांगलें, हे पळय चौकीदार आसात, तर वचात आनी तुमकां तांकता ते भाशेन राखण करात. तुवें सोयले ते भायर सरले आनी फातरी शिको मारून आनी चौकीदाराचो पारो दवरून कोणगोट करून गेले. बसूया. प्रिय भाव भयणीनो, जेजूच्या कोश्टांचो इतिहास आतांच आमी आमच्या कानार सादला तो आयकला. आनी आयज हो दीस आमी पाळटाव तो कसलो? आयज बांकाक कुशीन चुट्ट्यो लायिल्ल्यो आसात. आयज तुमच्या हातांनी चुट्ट्यो आसात. हो चुट्ट्यांचो आयतार. रामाची चुट्टी अशी आमी म्हणटा. रामाची चुट्टी, चुट्टेचो आयतार, चुट्टेचें फेस्त. मीस जाल्या उपरांत थोडीं जाणां जाणी हाडूंक ना चुट्टी आयज, मागीर ती ओडपाक लागतली. खंयची? शिवडेची आहा ती. लूट जावची ना आयज, कित्याक आयज तुमी तुमच्यो चुट्टी घेवन आयल्या. पूण ही परब चुट्टेची परब न्हू, हें मातशें मतीन दवरया. भोव आदले परंपरे प्रमाणे ह्या दिसाक जेन्ना ह्यो चुट्ट्यो घेवन आमी भितर सरता, जेजू जेरुजाल्यान भितर सरलो हाचो उगडास, हो प्रवेश आमी बेस्तो उगडास करूंक जाय म्हूण करिना. पूण किरीत भाशेन आतां लागशिल्ल्यान ह्या पवित्र सातोळ्यान आमी भितर सरता. आयज तावन होली वीक, वी आर एंटरिंग इन टू द होली वीक. आनी होली वीक हो पवित्र सातोळें म्हणल्यार कितें? लागशिल्ल्यान आमी हे जेजूचे कोश्ट अणभवूंक, भोगूंक, समजूंक आनी आमच्या जिवितांत जे कोश्ट आसात त्या कोश्टांक लावंक. कित्याक कोश्टां विरेत फळ ना. देखून आयज हो आमकां सयेक जावं दी. आयज समरमणी करपाची वय, कित्याक जेजू आमकां लागशिल्ल्यानी सोडवण दिवंक हो प्रवेश करता. देखून हो प्रवेश दोबाजीक प्रवेश, बेस्तो सादो ओगेपणान न्हय, पूण सगल्यांक कळोवन, सगल्यांक आयकोंक येता, सगल्यांच्यान पळोवंक जाता, सगल्यांक दिसती पडटा ते भाशेन. आदीं जेजू जेरुजाल्याक जायते फावटी गेला, परबेक आनी हेर दुसऱ्या वस्तूंक थोडे फावटी लिपोवन गेला, कोणाक कळनासतना गेला. पूण हो प्रवेश सगल्यांक एके भाशेन सादवता ते भाशेन. कित्याक सगल्यांक कळूंक जाय ही सोडवण सगल्यां पासत. म्हणटच आमच्याय जण एकल्याच्या जिवितांत जेजूक प्रवेश करून दी. आयज घडये थोड्या जाणांक एक सरप्रायज कसो जातलो. भोव करून जी कोण भायर आंब्याच्या मुळांत बसून रावतात तांकां, मिसाक येवन आंब्याच्या मुळांक बसून रावतात तांकां सरप्रायज जातलो. वर्शी फादर आपयना भितर. आयज आपयल्यान मॉडरेटराकूय धाडला, वॉलंटियर्सांकूय धाडला, भायर आहा तांकां भितर हाड म्हण. एक दीस प्रवेश इगोर्जेन करूंक जरी तर आमकां भिरांत दिसता, मिसाक येता तेन्ना इगोर्जेन भितर प्रवेश करूंक आमकां लज दिसता, वो आमकां वाज येता, जाल्यार समजून घेवचें तुजेच सोडवणेची तुका वाज येता. आनी ज्या मेरेन तूं ती सोडवण मानून घेना, ही सोडवण तुका मेळोंकूच शकना. कोणाचेरूच सोडवण देवान फोर्सान घातलेली ना, ती मानून घेवपाक जाय. आनी जो कोण मानून घेता तांकांच ही सोडवण आसा. देखून आयज पादविगार कसो फोर्सान आपयल्यान भितर, सदां आपयना, हाचे मुखारूय आपयचो ना. पूण ही ज्यो आमी सगल्यो रिती पाळटा आनी भोव करून आतां ह्या पवित्र सातोळ्यान ब्रेस्ताराक तावन सुरू जावन खेरीत भाशेन ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार, आयतार सदांची चाल जावची न्हू. ते भाशेन जायत जाल्यार हो आख्खो आतां आमी इतिहास वाचला ती एक काणी जातली. पूण आयज आमी वाचल्या ती काणी न्हू, गीत गावन आमी केला इतली व्हडली, ती एक काणी न्हू, ही एक समरमणी. आनी हीच समरमणी दर दिसाक मिसाचे भेटेन आमी पाळटा, उगडास करता, समरमता. देखून मिसाचे भेटेन हे कडेन सगलें आख्खें आमी परतून सांगिना, उलयना, आख्खें वाचिना हे भाशेन. पूण दर दिसाक दर एक मिसाची भेट हो आख्खो गूट आमचे मुखार ह्या आल्तारार आजीर करता. आनी देखूनच आमी मिसाची भेट जाता आसतना ह्या जेजूच्या कोश्टान खेरीत वांटो घेवंक,
ती पळोवपाक गरज, ती आयकूंक गरज. जे भाशेन जेजू लिपोवन भितर सरूंक ना, सगल्यांक आयकूंक येता, दिसती पडटा ते भाशेन भितर सरलो. दर एक मिसाची भेट आमकां दिसती पडटा, आमकां आयकूंक येता आनी आमच्यान आजीर जावपाक जाता. वी कॅन पार्टिसिपेट. ते भाशेन आमी मिसाचे भेटेन करीत भाशेन वांटो घेवन ईद आमची तयारी, पास्कांची तयारी म्हणल्यार हे पवित्र सातोळ्यान आमची तयारी करून आमच्या भावार्थाची व्हडांतली व्हड घडणी, वो व्हडांतलो व्हड गूट, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ रेझरेक्शन, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची आमी समरंभूंक वेता. ही घडणी आनी हो गूट आमच्या काळजान भितर घेतल्या बगर आमच्यान आमचो भावार्थ दुसऱ्यांक दाखोवंक जायना. आमी फकत लिपोवन रावतले, ओगी रावतले. जे भाशेन आयज वातावरण चल्ललें आसा आमचे भोंवतणी, हातून आमी फकत चिड्डोन उरतले. क्रिस्ती भावार्थी म्हणल्यार चिड्डोन रावलेले असले जातले. पूण जरी तर हो गूट आमी बरे भाशेन समजल्या आनी तातूंत आजीर जाल्या, तें पळयलें, आयकलें आनी आमच्या जिवितान घेतलें, जाल्यार आमी बेश्टे नांवाचे क्रिस्तांव जावचे ना. आमी परगटणार क्रिस्तांव जातल्या, आमी जियोवपी क्रिस्तांव जातल्या आनी जेजूचे सोडवणेन आमकां वांटो मेळटा तोच वांटो आमी दुसऱ्यांक, जाणी कोणें आजून आयकूंक ना, जाणें कोणें समजूंक ना, जांकां ही खबर पावूंक ना, तांकांय ही जेजूची सोडवण पावयतल्या. हेंच करूंक आमकां ही कृपा दी म्हूण आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. तुमची पुस्तिका उक्ती करात. आमी आतां भावार्थ उच्चारतल्या. पयली सतमानता आसा, एकाच देवाक सतमानता म्हण आसा, ती आमी म्हणटल्या. सगल्यांनी आपली पुस्तिका तुमचे मुखार आसा ती उगडची, एकामेकाकूय दाखोवची. हांव सुचयता तेन्ना सगल्यांनी दिमी मोडची. बराबर. एकाच देवाक सत मानता, सोर पदवीदार बाप तो, स्वर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनीक एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच जोणीत पूत तो, सर्व काळा आदीं बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रचूंक ना. बापाच्याच सैमाचो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत स्वर्गार तावन तो देंवलो. दिमी म्हणुया. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाता खाल ताका खुर्सार मारलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. उठुया. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्यांक सत मानता, सोमी आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुता तावन निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सोमसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले पवित्र सभेक सत मानता. फातकाच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन.
आमची मागणी आतां आमी थोडीशी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भोव करून आमच्या पापसाहेबान बिस्पांनी आनी यत्निकांनी आपल्या हातान घातलेले परजेक कश्टांच्या वेळार आपल्या गवळीक मणियारपणा वरवीं जेजूचो खासगी अनुभव दिवंक आपले जिविताचे सालींत वावुरल्यार पुरो म्हूण बापाची कृपा तांकां मागुया. Kurtão tuka, Jezuच्या नावान बापा, हे मागणे kurtão तुका. आमचो देश कारबार चलयतात त्या फुडाऱ्यांनी स्वताचो आनी नितीचो समाज बांदून हाडूंक वावरूंक आनी अनितीच्यो वणटी मोडून परजेचेर कश्टांचो अनितीचो भार आसा तो नपयत करूंक निस्वार्थपणी ते वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे kurtão तुका. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे kurtão तुका. आमच्या क्रिस्ती समुदायान आमी भोव करून आमचे फिरगोजेन कश्टां उपद्रां सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणींक आमी आदाराचीं जावं आमकां सगळ्यांक काकलुतीचे दोळे आनी सुरसुरतलें काळीज फावो जावं बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे kurtão तुका. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे kurtão तुका. आमच्या गरब्यांनी कश्टवतल्या आमच्या भाव भयणींक आवय बापायंक वडिलांक आनी एकेके रीत भाशेन आमच्या वळखीच्या भाव भयणींक जेजूची फेकवणी फावो जावं आनी आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान केन्नाच तांच्या कश्टांचें कारण जायना जावं बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे kurtão तुका. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे kurtão तुका. झुजाक लागून कश्ट होतात तांचे पासत मागुया. हे जेजूचे कोश्ट तांच्या कोश्टान एक जावं आनी हे झूज बेगीनूच सोंपूंक देवान फावो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे kurtão तुका. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणे बापा सर्गीच्या हातांच तुजे मुखार आमी उबारल्यात ती मागणी आमच्या काळजा मनांतली आसात ती मागणी तशेंच आमी मागूंक नकळो तेंय तुज्या काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्परासूच्या रुसणारा आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जाता.
फारीक करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो रोस आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिला न्हू तुज्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक दिवण जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुज्या एकल्या जोडीत पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरन्यांक तें फावो न्हय, तरी ताच्या विशेश योजनाक लागून तुजे काकलुतीन तें आमी भोगूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधीतो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली ख्यास्त नोश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध धुवन काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून संतोसाच्या उमाळ्यांनी भरोन सर्गीच्या सर्व देवदूतां सांगाती आमी आनंदान तुजी स्तुती गायता. बारांचो सुर्वेस सुर्गांनी संवसार तुझ्या वैभवा सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी होजाना उंचोर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
थंयच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा आनी फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवीदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जेजूचे कोश्ट पवित्र कोश्ट आनी ह्या पासत ह्या पवित्र कोश्टान आमी वांटो घेता, ते समजता, ते पळयता, ते आमच्या जिवितान अणभवता. हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक ही कुरपा फावो तितली दी म्हूण मागुया. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान नत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
म्हज्या बापा हें पात्र हांवें पियेवचेंच म्हूण तुजें मन जाल्यार तुजीच खुशी जावं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र देण्यान दादोशी जावन तुज्या पुताच्या मरणा वरवीं सोत मानतांव ताचेर भरवसो धरूंक आमी पावल्या. तर ताचे पुनर्जीवनपणा वरवीं आमी आशेतांव त्या शेवटाक पावो म्हूण तुजे लागीं नम्रतायेन मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. भावभयणीनो, पवित्र सातोळ्यान आमी भितर सरल्या. आयची मांडावळ केल्ल्या आमच्या कॉन्फ्ररीच्या भावा भयणांक आमचे दिनवास. फाल्यां तावन पवित्र सातोळ्यान सकाळचें मीस 7 वाजता जातलें. आमी जाता ते भाशेन ह्या पवित्र सातोळ्यान मिसाचे भेटेन भाग घेवंक जाता तितले प्रयत्न करुया. भोव करून भुरगीं जांच्यो परिक्षा सोंपलेल्यो आसात, हॉलिडे सुरू जाल्ल्यो आसात भुरग्यांच्यो, सगल्यांनी मिसाक येवचें. आवय बापायन हॉलिडे सुरू जाल्यात म्हूण ह्या पवित्र सातोळ्यान भुरग्यांक न्हिदावून दवरची न्हू. आनी एक फावटी म्हणो, आवय बापायनी आपलीं भुरगीं जीं हॉलिडेयान आसात तांकां सकाळीं न्हिदावून दवरची न्हू. 7 वाजता मिसाचे भेटेक उठावन हाडची. ह्या पवित्र सातोळ्यान पवित्र मिसाचे भेटेन भाग घेवन तांचें मन काळीज देवाक उबारूंक तांकां हो सोयेक तुमी आवय बापायनी दिवचो. आनी तुमी जाता ते भाशेन ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या सुमानान खेरीत भाशेन वांटो घेवचो म्हूण तुमकां हांव उलो मारतां. सतराय धरची. ह्या पवित्र सातोळ्यान खेरीत दीस ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार त्याहून पयलीं बुधवारा दिसाक सांजेच्या 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजण आसतली. जाता ते भाशेन वांटो घेवया ह्या पवित्र सातोळ्याच्या ह्या बुधवाराक. ब्रेस्तारा दीस 2 तारीख सोमया जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो ब्रेस्तार, मॉन्डी थर्सडे, सांजेच्या वेळार 5 वाजता मीस जातलें. आनी ह्या मिसाचेर आपोस्तलांच्या पांय धुवपाची रीत जातली. जाता ते भाशेन आमी सगल्यांनी ह्या मिसान 5 वाजताच्या मिसान भाग घेवंक प्रयत्न करचो. कांय कारणांक लागून जरी तर तुमच्यान त्या मिसाक येवंक जायना जाल्यार 7 वाजता दुसरें मीस दवरलेलें आसा. पयल्या मिसाची मांडावळ करतली PPC आनीक 7 वाजताच्या मिसाची मांडावळ करतली कॉन्फ्रारिया. तुमच्या मदल्या कोणाकूय वाचपां बीन करपाची खुशी आसा जाल्यार PPCच्या वांगड्यांक वो कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक तुमच्यान मेळूं येता. ब्रेस्तारा दीस सांजेर 8 वाजता तावन आमची पवित्र संस्काराची भोजण सुरू जातली. आनी ही भोजण जातली सॅक्टर वायज. चडशी आमची सुवाय आसा, आमचो सॅक्टर आसा, त्या सॅक्टराच्या अद्देवराक आमी येता, भाग घेता, मागीर गेलीं घरा. निमणें वर जें आसा 11:30 वाजता ते 12 वाजता तें सोमेस्तांचें वर. त्या सोमेस्तांच्या वरान 12 जाता तेन्ना सगल्यांनी जाता ते भाशेन भाग घेवंक प्रयत्न करचो. एक दीस येयात आनी रावात जेजू बराबर. तशेंच दुसरें सॅक्टर जेन्ना आपलें वर करतात तेन्ना तुमकां येयना जावपाक कांयच बंदी ना. तुमी खंयच्याय वरान येवन जेजू बराबर हो वेळ सारूंक जाता. हें आमचें जे पवित्र संस्काराची भोजण जाता ती ह्या सुमानाची, ती सादी न्हय. ही खेरीत भाशेन जेजूक सांगात दिवपाची जेन्ना लागशिल्ले हे कोश्ट जेजू भोगता तेन्ना. जाता जाल्यार इल्लोसो वेळ काडात, येयात, जेजू बराबर तुमचो वेळ सारात. 3 तारीख शुक्रार, सोमया जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार, गुड फ्रायडे. सकाळचे 7 वाजता खुर्साची वाट जातली. एक खुर्साची वाटेची मांडावळ करतात आमची तरणाटीं. आनी हे पावटी सगल्या सॅक्टरांक बरे भाशेन तांणी मांडून घातलेलें आसा. जेजू खुरीस घेवन वेता तें आमी वर्साच्या वर्साक पाळीत आयल्या. ह्या वर्साक जेजू खुरीस घेवन चलचो ना, पूण आमीच जण एकलो जेजू जावन आमी खुरीस घेवन चलतल्या.
आनीक ह्या पासत आमच्या तरणाट्यांनी आमच्या गोंयांत घडटात तो एक एक इशू एक एक स्थानांक घातलेलो आसा आनी एक एक स्थान समुदायांक वा सॅक्टरांक वांटलेले आसात. फुडाकार घेतली त्या वाड्यांतलीं तरणाटीं. PPCच्या वांगड्यांनी तुमच्या तरणाट्यांक मातसो आदार करचो आनी जरी तर आजून पासून तुमच्या वाड्यांतलो तुमच्या सॅक्टरांतली कोणूय तरणाटीं भितर सरूंक ना जाल्यार मातशें मुखार सरात, तांकां मुखार काडात. सांजेच्या वेळार 3:30 वाजता आमची समोरमणी सुरू जातली. चोत्रायदोरची 3:30 वाजता सुरू जातली. हाची कॉन्फ्रारिया हाची मांडावळ करतली. 4 तारखेर पवित्र सोनवार सकाळचें 7 वाजता सकाळचें प्रार्थन जातलें. त्या दिसाक आनी कांयच सर्विसीस जावच्यो ना. सांजेर सोनवाराच्या 11 वाजता म्हणल्यार रातीक 11 वाजता आमची पास्कांची समोरमणी सुरू जाता. आनीक एक पावटी तुमची चोत्राय पास्कांची समोरमणी 12 वाजता जायना म्हणटच 12 वाजता मिसाक येवपाक रावनाकात. 12 वाजता मीस सुरू जायना. पास्कांची समोरमणी पास्कांच्या जागरणांत जावन सुरू जाता 11 वाजता. देखून सगल्यांनी 11 वाजता येवपाक गरज. तुमच्या मदल्या थोड्या जाणांक आपली वात हाडपाची खुशी आसा जाल्यार तुमी ती हाडूं येता. पवित्र उज्याचेर आमी आशिर्वाद घालता. सगल्यो वाती पालयता, बिजली पालयता आनी नव्या उज्याचेर आशिर्वाद घालता. तुमच्या मदल्या थोड्या जाणांक धूप हाडपाची खुशी आसा जाल्यार तुमी धूप आनी तुमची वात त्या जागरणाचे पवित्र रितीक हाडूं येता आनी उज्याचेर आनी धुपाचेर आशिर्वाद जेन्ना जाता तेन्ना हो आशिर्वाद तुमी घेवंक जाता. आनी हो धूप ही वात तुमकां जाय तेन्ना तुमच्या घरान भोव करून पिडेंत पडटात तेन्ना वायट दीस येतात तेन्ना तो धूप आनी वाती तुमी वापरूं येता. 11 वाजता सगल्यांनी हाजीर जावचें. हाची मांडावळ करतली PPC आनी कॉन्फ्रारिया एक बरोबर. आमची तयारी बरे भाशेन करूंक जनरल क्लिनींग ऑफ द चर्च जातलें 1 तारखेर 1 एप्रील 7 वाजता मीस जाल्या उपरांत. पयले मीस सकाळचें मीस जाल्या उपरांत तुमी तुमच्यो वस्तू ज्यो लागतात वर्साच्या वर्साक जे भाशेन तुमी येतात ते भाशेन येवन तुमची इगोर्ज ह्या पवित्र सातवड्याक तयार करची. ह्या दिसांनी एडमिशन्स चालू आसात. नुवें तावन कार्मल कॉलेज कळोवंक लायता तांची एडमिशन सुरू जाल्लीं आसात. तशेंच सेंट जोझफ वाज कॉलेज म्हणल्यार आमची कॉलेज जे कॉलेजीन हांव शिकयतां आमची सेंट जोझफ वाज कॉलेजीन फकत BSc आसा. आनीक मायक्रोबायोलॉजी आनी खंयच्याच कॉलेजीन सावथ गोवान ना. फकत आमचे सेंट जोझफ वाज कॉलेजीन मायक्रोबायोलॉजी आसा. तशेंच कॅमिस्ट्री आसा आनी मायनर सब्जेक्ट्स बॉटनी आनीक मॅथ्स आसा. तुमच्या भुरग्यांक तुमी धाडची. तशेंच दुसऱ्यांकूय कोणाक गरज जाल्यार तांकांय तुमी कळोवचें. हे कॉलेज वेबसायटीचेर तशेंच समर्थ पोर्टल म्हणटा तेचेर पयलीं भुरग्यांनी आपलें रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय आनी थंय तांकां सगळी म्हायती मेळटली. एका बऱ्या देखणारान इगोर्जे पासत आपलें दान दिलां 5,000 रुपया. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. आतां 10 वाजलेलीं आसात. आयज माटवें दाबोलीं कोपलाचे फाटल्यान जी बे आसा थंयसर नितळ करपाची एक धाकटीशी प्रयत्न केल्लो आसा. तुमकां कोणाकूय जरी तर एक प्राचिताच्याच मनान तातूंत भाग घेवंक जाय जाल्यार आतां मीस सोंपल्या उपरांत तुमी वचून तातूंत भाग घेवं येता. खेरीत आशिर्वाद आमी घेवया. आमची तकली भागोवया. सर्वेस्परा ह्या तुज्या कुटुंबा खातीर आमचो सोमी जेजू क्रिस्त नुस्त्यांच्या हातांनी पराधीन जावंक आनी कुर्साचे वडवडे सोंसूंक पाटी सरलो ना. ह्या तुज्या कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
हें मी सोंपलें, वचून या, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेऊया F8 पेज नंबर 89.